फॉर्म बीन भरता झूम कर सगळो कचरो आसा सायडीच्यान सगळो डंप केला. पोनाक फूल कचरो आसा आनी वयल्यान फक्त दाखोवपा खातीर माती मारले. ती सायड आनी ही सायड बोथ सायड कळ्ळें. ती जाले 8 दीस जाले काम चालू आशिल्लें अशें लोकां कडल्यान कळ्ळें म्हाका. तशेंच हें काम हे सायडीन आतां चालू आशिल्लें. ह्यो का सगल्या आमी आसा शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जे निरंकाल मोनकटे मळ हे म्हणजे ग्राउंड आसा एक्झॅक्टली ऑपोजीट. हांगा कितें जालां की आतां आमकां कळोन आयलें हेजे पयलीं आतां आमचो जो आजी आमचो हे कॉन्स्टिट्युएन्सीलो प्रज्योत गांवकर सेक्रेटरी सो तेणी लायव्ह गेल्ले आनी हांगा कितें इश्यू आसता हायलायट केल्लो. सो तेणी आमकां इन्फॉर्म केलें. आमी फोंडा PM मेळपाक गेल्ले कालचो इश्यू जो फ्रिडम फायटराचो तेन्ना आमी आतां ऑन सायट येयल्ले आसा. सो तेणी आमचे 100 डायल करून जे ते कितें एक्शन घेतलेलें आसा. म्हणल्यार हांगा कितें जालां जे वेस्ट जे मेडिकल वेस्ट फूल हांगा डंप केल्ले आसा एरिये आनी असो वास मारता हांगा रावपाक. आमी अशें पळय फुड्या वचना आयल्यान येयल्ले आसा. कंटिन्यू जो वास आसा घेवपा जायना. आतां हो वास हो प्रत्येक गांवांत जेन्ना सांजचे वाऱ्याचे प्रत्येक गांवांत मारतलो. सो लोकांनी हांगची चिंतपा जाय. आयज तो तेका दिसलें गांवच्या लोकांनी सांगलें इन्फॉर्म केलो तो आतां हे सायटीचेर येयलो. एका 100 डायल करून तेंगेले जे JCB आशिल्ल्यो 2 ट्रक आशिल्ले ते सीज केल्ले आसा. ते आतां आउटपोस्टाचेर येल्ले आसा. पूण आयज जी ऑथॉरिटी आसा हांगची लोकल ऑथॉरिटी किंवा बाकीची तेणी हांगा चिंतपा जाय आसलें बाबा ही एक खण आसा. मेन म्हळ्यार ही खण जी लो लायिंग एरिया आसा जे दोंगरा वयली उदक येवन हांगा साठटा जे एकदम खंय तरी फुडली गांवां वचपा जाय म्हणजे खणी जावं व्हाळ आसा ते सिस्टमॅटीक वचपा ती. जर आयज हे व्हाळ जर पुरयले जाल्यार हे दोंगरा वयलें उदक येता ते फूल जे फुडें वयतले अशें म्हणजे रस्ते बुडटात आमी पळयता गोंयभर ते चालू जाल्ले आसा. आयज हे गांवांनी येयल्ले आसा. आतां ती जागा कोणाची आसूं पूण हे जो जाग्याचे कोण ओनर आसा त्यांनी तरी हांगा एलाव करपा नाका आसलें. कित्याक मेडिकल वेस्ट त्या भुरग्यां जर फाल्यां चुकोन जर खंयचे भुरगे रस्त्या सायडीन आसा चुकोन हे गांवांतले भुरगे हांगा आयले आनी फाल्यां तेंगे ते कितें एम्पुल्स आसा जावं बाकीचे सगळे हे आसा मेडिकल वेस्ट चुकोन तेंगे पांयां हाती जर लागले जाल्यार इन्फेक्शन जावपाक शकता. म्हणजे हांगचे लोकल ऑथॉरिटीचेर लक्ष दिवपाक जाय आसलें. आमी आतां आयले जशें आमकां आपयले आमचे प्रोजेक्टान इन्फॉर्म केले आमी फोंडेच्यान आयिल्ले आसा. कित्याक हे एक्चुअली खरेंच हे अशें जे घडटा गोंयभर घडपा लागला जे हे वेस्ट मेडिकल जशें आमी मडकई पळयलां बाकी कडेन जाल्लें आसा हे खंय तरी बंद जावपा जाय. आमी मागता सरकारा कडेन कितें लक्ष दिया म्हणून आनी गांवच्या लोकां कडेन सांगता आयज तुमी प्रोजेक्टा वांगडा फुडें सरा. कित्याक हे तुमकां दिसता हे हांगा खंय तरी डंप केलां हे तुमकां 100% हे हांगा त्रास जातले. पावसां बसून हांगा सगळें केमिकल वेस्ट सगळें गांवां वयतलें हे सगळें आसा तुमकां दाखयलें आसता स्टार्टिंगाक. सो मागता प्रोजेक्टा कडेन फुडलें कितें घडलां तें सांगचें म्हणून. सो जेन्ना हांव फोंडेच्यान ट्रॅव्हल करतालो बेतोडे सायड तेन्ना म्हाका एक ट्रक दिसलो आनी ट्रकांतल्यान कचरो भायर पडटालो. सो ते ट्रकाक हांवें फॉलो केलो आनी फॉलो करीत हांव हांगासर पावलो आनी पळय जाल्यार ते हांगासर कचरो डंप करताले आनी तेजे वयल्यान दिसो जायना म्हणून हांगासर माती तेजेर वयल्यान माती डंप करताले. सो हांवें ते ट्रक ड्रायव्हराक सगळ्यांक तेजे नंतर आडयले आनी तेजे नंतर आनीक 2 ट्रक येयले आनी JCB. तेजे नंतर आमी पुलिसांक कॉल केलो आनी 3 ट्रक आनी 1 JCB पुलिसान सद्या बेतोडा आउटपोस्टार व्हेल्ले आसात. पूण लोकांकूय एक गोश्ट सांगपाक सोदता तुमकां ही गोश्ट खूब जे 8 दीस जाले चालू आशिल्ली खंय लोकांनी पळयली पूण लोक खंय तरी भिता की हे लफड्यांनी मदीं पडपाक. पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता की तुमचो गांव हितून पिड्यार जाता हितून हे माती पिड्यार जाता मेन म्हणल्यार त्या खातीर सगळ्या कडेन मागता हांव हेचे फुडें अशी गोंयभर खंय जर अश्यो गोश्टी घडटा कोणी जर कचरो हाडून डंप करता जाल्यार तुमी लोकांनी भंय धरिनासतना कमी कमी आर्जीक तरी कळोवचें की अशें अशें अमके जाग्यार घडटा आनी हें आडोवपाक हेल्प करचो म्हणून. ओके सो फुडें वता आसतना सगळे गोंयकारांक येवकार जे आमचे गांव आशिल्ले पयलीं सगळे स्वावलंबी गांव आशिल्ले निसर्गरम्य गांव आशिल्ले आनी प्रत्येक गांवाची आपली जी सृश्टी जावं नेचर सांबाळपाचो एक कल्चर आशिल्लो. आज प्रत्येक गांवांनी वचत जाल्यार ही सगळी घाण हाडून उडोवपाचे प्रकार चल्लेले आसात जेणे करून जे नेचर खंय तरी डिस्ट्रॉय जाता जावं कोणाकूय कितें लागलें पांय काचो लागल्यो जावं इंजेक्शनाच्यो ज्यो जावं सिरिंगाच्यो ज्यो
सुयो आसा ते तोपले जाल्यार कसलेय रोगराई जावपाच्यो पॉसिबिलिटी आसा. आनी येदे व्हडलो मेडिकल वेस्ट म्हणजे जावं तो खंयच्याय कंपनीचो जावं खंयच्याय लोकल हॉस्पिटल जावं गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचो हे खंय तरी वेवस्थीत प्लेसीर डिस्पोज जावपाक जाय आशिल्लें. नाका थंय हाडून डिस्पोज करप आनी आपलो गांव पेड्ड्यार करप. ओनर जमनीचो कोणूय जावं पूण हे सगळें घाण हाडून उडोवपाचो हो प्रकार खंय तरी इल्लिगल. आनी हे अशें जावपाक जायना. गव्हर्मेंटान व्हडले व्हडले प्लांट घातलेले आसा म्हणटा त्या प्लांटान हे सगळे गार्बेज सगळो प्रोसेस जावपाक जाय. आनी जेणे करून हो आमचो निसर्गरम्य गोंय आशिल्लें ती घाण जाता हे जावपाचें खंय तरी वाचोवपाक जाय. सरकारा कडेन मागता जे लोकल ऑथॉरिटी म्हटलें जाल्यार पंचायत जावं जे जिल्हा पंचायत मेंबर आसा तेंच्यांनी सुद्दां हेजेर लक्ष घालून जे आमचे गांव पेड्ड्यार जाता तेजेर खंय तरी कंट्रोल दवरचो आनी आमचें गोंय वाचोवपाक सगळ्यांनी फुडें सरचें. देव बरें करूं. मुद्दाम जस्ट एक ऍड करता कित्याक जशें हांवें ग्रावंड म्हटलां कित्याक हांगा कंटिन्यू जे हांगचे जे भुरगे आसा कंटिन्यू टुर्नामेंट आसता क्रिकेट किंवा फुटबॉल आनी एक्झॅक्टली जो ग्रावंड आसा मदीं रस्तो आसा आनी मदीं रस्तो जावन इमिडिएटली हो जो जागो आसा फाल्यां चुकोन हांगचे जे स्पेशली यूथ आसा तांकां सांगूंक सोदता जेन्ना तुमी आतां खेळटले कित्याक बॅटींग आमी केन्ना पयला आमी असो हे टुर्नामेंटान खेळपा येता बॅटींग ते सायडी करता जेन्ना जो आमी शॉट मारता 6 जावं 4 तो डायरेक्टली बॉल हांगा पडटा 100% हो बॉल हांगा पडटा. फाल्यां तुमी हांगा बॉल काडपा येतले फाल्यां तो चुकोन हे इंजेक्शनाचे हे आसा जे सिरींग भावून म्हणटा तशें किंवा बाकी हे बायोमेडिकल वेस्टाक कितेंय तर तुमकां बॉल काडून चुकोन जर लागलें तुमचे जिवाचे रिस्क आसा. सो हांव भुरग्यां कडेन हांगच्या युथा कडेन मागता तुमी हेजे आवाज काडून प्रज्योतान आवाज काडला तर तुमी तेज्या वांगडा सपोर्टान हे खंय तरी बंद करपा जाय म्हणून मागता. देव बरें करूं. ही पळय हे आसा पळय हे हो तुम्ही पळोवंक शकता हे मेडिकल वेस्ट आहे आनी अशें खूब कितें आसा भितर बॉटल्स आसा हे हांगासर पळय परत हो हे मेडिकल वेस्ट सगळो. सो हो असलो वेस्ट हो गांवांनी हाडून घालचो न्ही. सो पंचायती कडेन मागता हांव हेजेर एक्शन घेवची म्हणून आनी हेजे फुडें अशें जावचें न्हू म्हणून प्रिकॉशन्स घेवच्यो. पूण सद्या आतां जेन्ना हांवें पंचायतीक कॉल केलो म्हणल्यार वार्डाच्या पंचाक कॉल केलो जावं सरपंचाची सीट सद्या वेकंट आसा डेप्युटी सरपंचाक कोणीच रिस्पॉन्स दिलो ना म्हाका. सो हांवें पुलिसांक कॉल करून हेजेर एक्शन घेवपा लायली. सो आनी तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट तेंचे कडेन मागता की हेजेर सारकी नजर आसूं न्ही. हे अशें गांवांनी जे जाता घडटा तेजेर खूब फुडें वाट लागपाची आसा. म्हणटकीर हेजेर जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवची म्हणून देव बरें करूं. बरें सद्या पुलीस येयल्ले आसा आमी सो तेंचे कडेन उलयता लायव्ह कट करता. बायलांक अशें पडटलो गोवन ती सायड फूल माती मारून पॅक केला न्हू ह्या सायडी मातशें कितें दिसतालें तांकां. सो आतां आमी पळयता जेन्ना आमी फोंडा पुलीस स्टेशन म्हणटा जो आमचो PI आसा तो खरो जो रिस्पॉन्स एकदम आतां आमकां जेन्ना तेजे फुड्यान गेल्ले आमकां रिस्पॉन्स सदां बरो आसता. केन्ना आयज काल आमी जेन्ना हेजो इश्यू घेवन गेल्ले जो बाजारकाराचो तेणें रिस्पॉन्स बरो दिल्लो. तशेंच जेन्ना काल जेन्ना जे फ्रिडम फायटर आमचे क्रांती मैदानाचेर तो इश्यू आयज आमी लेटर घेवन गेल्लो तेणें सांगला आपूण रिपोर्ट काडटा आमच्या सायडीच्यान रिस्पॉन्स. आनी मेन म्हणल्यार जे फोंडा पुलीस स्टाफ जे आतां बसून आयिल्ले आसा हे पळय जे रिपोर्ट करपा लागून सो जो पुलिसां कडल्यान जो रिस्पॉन्स जो बरो मेळटा. सो चालू आसा काम पळोवया फुडली कितें आसता आनी एकदम हांगा रावपाक जायना वास मारता पळय मेन म्हटल्यार. सो फुडली कितें एक्शन आसता तें कळटलें तुमकां. बंद करू ना चालू ना चड डिस्टन्स ना